This program is supported by Smart Bazaar. सबसे कम दाम चाहिए, स्मार्ट बाजार चलिए. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय म्हाका दिसता सोंपपाचें नांव घेनात. नवीन तयार जायत आसात, पन्ने विशय फुडें येतात, परत फाटीं येतात, अशी कितल्योश्योच गजाली चलतात. आनी आमचे दोनूय एडिटर म्हजे बरोबर आसात. गोवन वार्ताचे पांडुरंग बाब गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जोयल बाब ऑफन्सो. आनी एक म्हाका दिसता पयलो इशू जो आसा तो ऑब्वियसली टॅक्सीचो आसा. सो जोयल बाब, एजिटेशन विड्रॉ जालें. सतल्यो 5 मागण्यो मान्य जाल्यो. एक गजाल की सरकारान ताणून धरलें की आमी एग्रिगेटराक कशेंच कुशीक काडना म्हणून. ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो. इशू सॉल्व जालो असो दिसता. हातूंतल्यान मुखार कितें जातलें हें दिसता की एजिटेशन जालें, एक बोवाळ जालो आनी परत तुगेलें मागणी मान्य जाली. मागीर कितें ह्यो मागणी मान्य करपाक म्हाका दिसना सरकाराक कितें व्हडलें कुस्तार आशिल्लें अशें. तरीकय सरकारान ह्यो मागणी मान्य केल्यो आनी एजिटेशन फाटीं घेतलें. फुडें कितें? प्रमोद, बरो विशय आशिल्लो की 6 डिमांड्स तेणी घातिल्ले आनीक तो 6 डिमांड म्हणजे असोच घातिल्लो की पळया मेळ्ळ्या जाल्यार कशें म्हणून घातिल्लो की द टॅक्सी लॉबी ऑल्सो नोज दॅट द गव्हर्मेंट इज नॉट गोईंग टू डू एनिथींग टू गोवा मायल्स. ते एक्सीड जाल्ले आसा की हेजे पयलीं खुबशे डिमांड तेणें केल्ले, दाबोलीचेरूय केल्ले, तेंचे ती आयकोंक ना. सो तेणी तो बेश्टो घालचो म्हणून घातिल्लो. पूण द इंट्रस्टींग पार्ट हियर इज दॅट हितून भितर द गव्हर्मेंट हॅज कंप्लिटली कन्सिडर्ड टू द टॅक्सी लॉबी. आनी तुमी भायर अशें उलयले की 500 crore आमकां लॉस पडटा. दीस इज नॉट अ लेजिटिमेट रेव्हेन्यू लॉस पडटा अँड दीस इज नॉट अ लेजिटिमेट बिजनस. वी हॅव टू कम ऑन द एग्रिगेटर मॉडल आनी अशें तशें खूब गजाली केल्यो. एसेंब्लीनूय उलयले. आनीक एंड तुमी इतले पॉवरफूल आसून CM इज देयर, देन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इज देयर, टुरिझम मिनिस्टर इज देयर, ऑल ऑन वन पेज. एंड सडनली तुम्ही तांकां एक फ्री वॉक कशें दिता. म्हणजे पळय, ओके तुमकां फ्री, वी आर गिवींग यू फ्री कावंटर एट द मोपा एअरपोर्ट. पयलीं म्हणिल्लें तुमकां एंट्रीच ना, आतां तुमकां फ्री एंट्री. यू आर ऑल्सो टोल ऑल्सो इज वेवड आउट फॉर यू. आमचो तो हेजो आसा तो लिंक रोडाचो टोल आसा तो टोलूय ना. मागीर तुमकां तो ओल्ड रोडूय यूज करूंक मेळटलो. अशें सगळे तेंचे डिमांड तुमी कन्सिडर केले. सो हेजो अर्थ आनी वॉट इज द गव्हर्मेंट गॉट आउट ऑफ दीस? Have you just conceded completely to the demands and shown that no, you cannot take them on? And heje fude kite means, like, are you at any point of time, or is there any hope that you are going to introduce an aggregator to or streamline the taxi system? Heje disona Pramod, kidak this was the litmus test. हितून तर गव्हर्मेंटान तर फुडें वयचो आशिल्लो आनी सांगचें आशिल्लें पळयात तुमी कितें करता ती. आमकां तूं एग्रिगेटर आमी दिता तुमकां डिमांड. We are considering this demand, but you come on the aggregator system. App-based system. और तुम्ही या, तुमका जाय ते आमी दितात. Some negotiation should have been there, but you have considered wholesale. Nothing has changed, and I don't think in future anything will change. म्हणून हांवें विचारलें की एजिटेशन फाटीं घेतलें, फुडें कितें काय म्हणून. पण हो इंट्रस्टिंग. हांवें म्हणलें की बाकीची डिमांड्स ज्यो आसा पळय त्यो मान्य करपाक सरकाराक अशें व्हडलें कितें कुस्तार नाशिल्लें. कांय गजाली हांगचे थंय जर मातशी जर घुणायल्यो जाल्यार त्यो सगळ्यो गजाली जेवन मान्य करपाक जाता. पूण सरकारान विधानसभे भितर अशी एक भुमिका घेतिल्ली की ह्या गजाली लागून 100 कोटी वर्साक अशी येणावळ लॉस जाता. ही सरकाराची येणावळ. थंय सगळे तुगेलो बिझनेस जो चलता ताचो हिशोब मेळना. 5 वर्सांक 500 कोटीचे लॉस. आनी स्वता मुख्यमंत्र्यांनी उलयतना सांगिल्लें की सगळे आमदार एग्रिगेटराच्या मुद्द्याचेर आपल्या बरोबर आसात. सगळ्यांक दिसता की देर इज अ पॉलिटिकल युनिटी ऑन दीस टॉपीक म्हणून. मागीर एंडाक कितें जालें, लास्टाक अशें दिसलें की फक्त गोवा मायल्स आसूं इतलेंच सरकारान मान्य करून घेतलां.
एक पावल फुडें 3 पावलं फाटी. पयलींच्यान म्हणत आसा की टॅक्सीकारांनी आतां आनी हो विशय चड ताणून धरच्या पेक्षा मुख्यमंत्र्यान जें म्हटलां आनी सगळे गोंयकारांतले जवळ जवळ म्हाका दिसता 70-80% लोकांचें एकूच मत आसा की गोंयान ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस जाय. हें आमी पयलींच्यान टॅक्सीकारांक सांगत आसा. तुमी तुमची ओन घाला पूण घाला, तुमची ओन पात्रांव जायात, तुमचे ओन एक ॲप तुमी डेवलप करपाक दियात, पूण ते करा, ती गरज आसा. जालां कशें प्रमोद, गोवा मायल्स आयली, पॉलिटिकल लिडरांनी आपण ते पावरान आसात ते जाय ते करतले. तांच्यांनी गोवा मायल्स नांवाचें ॲप हाडलें, तेंच्यांनी कंपनी तयार केली आनी ताका काम दिलें. आयज गोवा मायल्स सगळे कडेन आसा. जे सरकारी शाळांच्या बाबतींत जालें, म्हणजे सरकारी शाळा ज्यो 1000 आशिल्ल्यो त्यो ताका प्रायवेट स्कुलांक परमिशनां दिवन सगळ्या गांवांनी आतां त्यो 690 मेरेन आयल्यो आनी प्रायवेट गव्हर्मेंट स्कुलां बंद जात येयली. हे सेम सिच्युएशन, हीच हे क्रायटेरिया हेका लागतलो. हळू हळू गोवा मायल्स व्हडलो जातलो आनी टॅक्सीकार थंय वाडटले. थोडे टॅक्सीकार हांगाचे थंय वयतले आनी हे जे आतां टॅक्सीकार म्हणटात की आमी इंडिपेंडंट रावता म्हणून, ते जर ॲप करिनात जाल्यार आयज ना फाल्यां ते फसतलेच. कारण लोकांकूय कळटा की तुमी कितले पयशे चार्ज करता पळय. आमकां जेन्ना आमी हांगा उलयता डिबेटीन, तेन्ना लोकांचे मॅसेजीस येता, लोकांचे फोन करतात, लोक सांगतात की साद्या हांगाच्यान मडगांव वयतलो जाल्यार किंवा म्हापशाच्यान गोवा युनिवर्सिटीन वयतलो जाल्यार कितले लोक जे चार्ज करता टॅक्सीकार, हो परवडना म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. सो हो टायम येयला टॅक्सीकारांनी विचार करपाक जाय की परत परत सरकाराक ब्लॅकमेल करचे पेक्षा, सरकारचे प्रेशर हाडच्या पेक्षा हो सरकार काय तुमचें आयकचो ना. गोवा मायल्स चलतलेच, ताका आनी काय उपाय ना. आनी तुमी जे पयर व्हडले शेपडे आशिल्ले पळय की आमी कशेंच आमचे मागण्यो मान्य केल्यो अशें हें करचें ना आनी तें करचें ना म्हणून, पयलीं फावट सांगलें की सीएमाच्या बंगल्यार आयले आनी 25 जाणांक भितर सोडना जाल्यार आमी हेच्या फुडें आनी बंगल्यार येवचें ना म्हणून सांगून गेले. दुसरे दीस रोखडेच थंयसर सगळे जाण आयले थंयसर, बरोबर न्ही. सो तुमी जी कितकी शेपडी बडयली तरी ते गोवा मायल्साक आतां बंद करप मुश्कील आसा. गोवा मायल्स चलतले, ते लोकांक जाय, ते राजकारण्यांक जाय, ते सगळ्यांक खबर आसा, पूण ते लोकांक जाय. सो आतां टॅक्सीकार भावांनी तो विचार करपाक जाय. तुमी स्वताची कांय कंपनी जायना, पूण ते काडा, एक ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस तुमी काडा. एक कित्याक 2 कंपनी करा, एक सावथान एक नॉर्थान, पूण ते करपाचो टायम येयला. परत परत तुमी जे हाडटले सरकारा कडेन अशें मागण्यो, जशें जोयलान सांगलें की तो टोल फ्री हेजेर करतलो लिंक रोडाचेर, मागीर ते पार्किंगेची फी 200 वयल्यान 80 रुपया करतलो. ह्यो सगळ्यो गजाली आहा, ह्यो तुमी मान्य करून घेतल्यो, हे बरीच गजाल. पूण ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस हाडा, हो ह्या सगळ्या हेचो हे आसपाक जाय, सार आसपाक जाय. एक जो मुद्दो येता परत तर तुवें मुद्दो काडलो की सरकारान चडश्यो गजाली कन्सिडर केल्यो आनी एकच गजाल धरून रावलो सरकार, आनी ती गजाल तुगेली सरकाराक क्रेडीट दिवया ती गोवा मायल्साची. प्रश्न हो येता की विधानसभे भितरय तुगेलो 2-3 मुद्दो आयलो की हे ऑर्गनायज्ड आसात टॅक्सी ऑपरेटर्स आनी दे कॅरी अ पॉलिटिकल क्लाउड. आनी जशें पांडुरंग बाब म्हणटा लोकां जाय, लोक खंय ऑर्गनायज आहात. फाल्यां टॅक्सीच्या इश्यूचेर लोक ठरयतले कोणाक मत मारपा तें. हें राजकारण्यांक बरें खबर आहा. टॅक्सीच्या इश्यूचेर आमचें मत आसतलें, कसलें तें फेसबुकार बरोवपाचें, ट्विटराचेर बरोवपाचें. तें मत तुगेलें हांगा EVMाचेर वचचें ना. EVMाचेर मत मारतना आमगे गणित बदलतात. हें राजकारण्याकय खबर आहा. हो जो पॉलिटिकल क्लाउडाचो विशय आसा, कारण कांय राजकारण्यांनी अशें उलयतना सांगतात की तुगेले फाटले खेपेक खुबश्या टॅक्सीवाल्यांनी आर्जीक मत मारली म्हणून. अशें वचून ताणें आपल्या पक्षाकय सांगलां स्पश्टपणान. हो जो पॉलिटिकल क्लाउड म्हणटा पळय, इज दॅट अ बबल और इट्स अ व्हेरी EVM रियलिटी? No, there is a political cloud, definitely. Pramod, ताका एक political law बी आसा की this is completely backing the taxi operators. ते no doubt about it. पूण हितून भितर अशें सिद्ध जालां की गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव द मायंड टू रिजॉल्व दीस इश्यू. कित्याक आतां हे टायमार वेन देर वॉज अ स्ट्रायक एंड दे वर स्ट्रायकींग फॉर 5-6 days, गव्हर्मेंट कितें नेगोशिएट केलें? तुमचो एक मुद्दो आशिल्लो की ओके फायन, टॅक्सी हॅव टू बी ॲप बेस्ड. ओके, तो कितले म्हणसर तुमी मांडलो आनी वेदर यू हॅव बीन एबल टू बार्गेन समथींग. अशें जावंक शकनाशिल्लें की तूं सगळेचे सगळे तांकां डिमांड्स ओके करता आनी तूं कांयच हें करिना म्हणून न्हू. ओके, अ टायम बाउंड स्विच ओवर टू एन ॲप कितें तरी केलें. गोवा मायल्स आसचो हो सरकाराचो डिमांड न्ही. हय प्रमोद, तांचो नासचो हो डिमांड. ताजेर तुमी फक्त ना म्हणून सांगला. द थिंग इज, द मोर वी डिले, वी आर bracing for a law and order issue because this is flaring up so much, and at any point in time
if the government tries to impose an app-based system on the taxi operator right now, believe me, Pramod, there will be a law and order situation. Going by what we've seen But so maybe far. government is trying to avoid that by playing. Oh, how far you are going to postpone it? You're waiting till 2027, on the verge of 27? No, you will not wait there, because you know that it will hit your voter base, you vote bank. So तेजे पयलीं केन्ना तरी करतलो, आतां तरी करपाक जाय आशिल्लें तुवें. Correct. आतां तरी करपाक. Now if you are going to be on your own trying to start, then you will not get that sympathy. आतां तुका sympathy मेळपाची, कित्याक they were striking. People were with you because people want an app-based taxi. So you have missed that opportunity. वो जो पॉलिटिकल क्लाउटाचो आर्ग्युमेंट आसा पांडुरंग, वो कितलो रियल? पॉलिटिकल क्राउड म्हणल्यार कितें आहा प्रमोद, कांय जो कोस्टल बेल्ट जो आसा, अंजुना, शिवोली, पेडणे ह्या भागान टॅक्सीकारांचो प्रभाव आसा. जसो कोलवा बीन आहा तसो आसा. बाकीच्या हेतून आनी तेंचो आसलो सुद्दां जाल्यार इतलो व्हडलो ना. हय, इतलो म्हणजे व्हडलो ना की ताचो इम्पॅक्ट मोठो जातलो असो जावन आपण 1-2 कॉन्स्टिट्युशनी त्यांचो होल्ड आसा, स्पेशली बार्देस, पेडणे, साश्टी म्हाका दिसता. ताचो आनी व्हडलो इम्पॅक्ट जावचो ना. सो म्हणजे आमदार परत येऊन जे सांगतात की हाजो फटको बसतलो म्हणून. पॉलिटिकल स्टेटमेंट ती म्हाका दिसना त्यांचो हेंचेर परिणाम जावपाक आनी आमचो I contested. Why is the government dragging its feet then? व्हडलो तरी प्रभाव पडचो ना, तूं भिता कित्याक तर? एक्चुअली घेवपाक जायना आशिल्लें. मागीर नाशिल्लें. तूं 500 crore लॉस एकोदान म्हणटा. तुम्ही असेंब्लीन व्हडले हे मारता थिंगा सेइंग दॅट दिस इज इलिजिटिमेट बिझनेस, नो टॅक्स इज बीन पेड. आणि हांवें तुका लास्ट डिबेटान सांगला, हे 500 कोटी बिटी पळय कोणीच कॅल्क्युलेट केल्ले, बेश्टे गणित हाडला खंयच्यान तरी हेंच्यांनी. बरें आसा, वॉटेवर, तशें कांय ना, कांयच ना जावं. पण तुम्ही राग दाखयलो न्हू थिंगा, राग दाखयलो तुमी न्हू. भायल्यान कितें करता? चल तुमकां जाय तें तुमी घेवन वचा अशें म्हणून. आनी वाय यू टूक 6 days टू सेटल दीस? यू कुड हॅव डन इट ऑन day 1. हेच करपाक जाय आशिल्लें. तातूंत एक विशय बरो मुख्यमंत्र्यान 2-3दा तो असो पॉयंट मारलो तो, हाजे फाटल्यान राजकीय शक्ती आहा म्हणून. ही कसली राजकीय शक्ती? 2-3दा म्हणे पळय मुख्यमंत्र्यान, हे सगळें पॉलिटिकल, तांचे मागणी आपूण डिस्कस करपाक तयार आसा, पण हे पॉलिटिकल आसते आपूण तुगेले मानून घेवपाक तयार ना म्हणून. प्रमोद कशें जाला, पेडण्यात कांय जे स्थानीक पंच बीन आसात, असे कांय लोक ते हातून आशिल्ले आंदोलनात. उदाहरणार्थ अमित सावंत बी आशिल्लो. सो मे बी आनी अमित सावंताचो पयलींच्यान सरकारा कडेन हे आसा की तेजे आपले कितें खंयच्या पार्टयेचेर कितें नांव घालूंक ना म्हणून. सो तेन्नाच्यान सरकारा कडेन ताचो सामको हे आसा. म्हणटकूच म्हाका दिसता की तो जो विशय पॉलिटिसायज म्हणजे राजकीय एखादें वळण जें मेळ्ळा आशिल्लें, सो ताच्या विशीं म्हाका दिसता CM उलयलो आसतलो. किंवा दुसरें अशें आसूं येता की थंय भाजपचो आमदार आसा, दुसरो थंयसरलो आमदार आहा तो मगोचो, तो भाजपच्या गव्हर्मेंटाक सपोर्ट आसा. अशा वेळार त्या तालुक्या भितर सरकाराच्या विरोधात आंदोलन जाता. सो थंय एक दुबाव येवप की भायली शक्ती कोण तरी, म्हणजे त्या मतदारसंघातल्यान त्या मतदारसंघा भायलो कोण तरी पॉलिटिकल लिडर तांकां फीड करता काय कितें, त्यांची हे आंदोलन आनी चिंता येता काय कितें, अशी एक चर्चा आशिल्ली. म्हाका दिसता काय पत्रकारांनी CMच्या बंगल्यार जीत आरोळकराक हो प्रश्न विचारलेलो. पूण भायली शक्ती बी किंवा भायलो आमदार आनी हितून भानगडीन नासतलो अशें म्हाका दिसता. लोकल लोक जे आसा, विशेषतः थंयसरले स्थानीक पंच बीन जे सरकाराच्या अगेन्स्ट, ते तुमी म्हणटात चड आसा. तातूंतल्यान हे चड आसा. आतां मातशी पेडण्यां आसतना आमी बार्देजां येवया. पेडण्यां पांडुरंगान व्हेला आमकां आतां बार्देजां येवया. बार्देजां अंजुना म्हाका तर लोकांची काकूट दिसपाक लागल्या. लोक लास्टाक आतां पुलीस स्टेशनाचेर वचून बसपाक लागले की बाबा आतां कितें करप, ह्या पार्टी ज्यो वाजता पळय तांचें करप कितें. लोकांनी मेणवातीचो मोर्चा काडून जालो, लोक आतां पुलीस स्टेशनार वचून जाले, हायकोर्ट हेच्यान आदेश दीत आसा. म्हाका पयर एकट्यान सांगलें की स्कुलाक चलयेक आपल्या एक प्रोजेक्ट वर्क दिल्लो आनी ताजे खातीर तांकां एक व्हिडियो रिकॉर्ड करपाक जाय आशिल्लो. सादो प्रोजेक्ट वर्क, डिफिकल्ट नाशिल्लें कांय, बट ताजे खातीर एक व्हिडियो रिकॉर्ड करपाक जाय आशिल्लो आनी मोबायलाचेरच करपाचो म्हणून. तांची बाळांची परिस्थिती अशी आशिल्ली की 3 दीस तांकां मोबायल चालू करून एक व्हिडियो रिकॉर्ड करपाक मेळना, कारण सगळें ढाण करून सगळें चारय वटेच्यान चालू आशिल्लें. चवथी दिसाक तांणी स्कूटर स्टार्ट मारली. स्कूटर स्टार्ट मारून खंय ती दुसरे कडेन खंय तरी गेली आनी दुसरे कडेन खंय तरी वचून तांचो व्हिडियो रिकॉर्ड केलो आनी तो असायनमेंट कंप्लीट केलो. आतां सगळ्या शिक्षणाच्या बाबतींत, निधीच्या बाबतींत, सगळे बाबतींत हो विशय आयला. तूं काकूट दिसना लोकांचे आतां, आनी लोकांना आतां करप कितें? प्रमोद, आमी खूब उलयले दिसता म्हाका हेजेर सोडप ना. बट काकूत दिसता कित्याक
इट इज कंप्लिटली लॉलेसनेस. आज दिसता अशें की कोर्टान खूब ट्राय केली. कोर्टान इतले फावटी एटलिस्ट 12 फावटी तरी म्हाका दिसता स्ट्रिक्चर्स घातले तेंचेर, म्हणजे ब्लेमिंग स्पेसिफीक ऑथॉरिटीज लायक DGP, लायक मामलादार, all of them have been specifically named that you are failing in your duty. Environment, Goa State Pollution Control Board has been named. So many authorities have been named. पण काय जावंक ना. आनीक अशेंच जालां की कोर्टाक कन्विन्स करपाक तेणी कितें तरी मांडलां आनी तिका तें हें जालां. ऑन द ग्रावंड इट इज नॉट वर्क. लोकांनी मुखार काडलें. आतां लास्ट टायम वॉज कंप्लिटली अ पीपल्स एजिटेशन. पीपल केम फॉरवर्ड, दे वेंट टू द पुलीस स्टेशन, दे कॅन्डिलेट केले. अशें जालें की लास्ट डेक तेणी कांतरां म्हणून कॉमेंट्स केली रातची 10. एट द टायम ऑफ सावंड ऑफ दिस थिंग दे स्टार्टेड सिंगींग यो रे बाबा यो म्हणून. सो कोणी कांय आयकोंक ना. सो आतां आनी थिंगा इट इज आयदर पीपल टेक टू द स्ट्रीट्स ऑन अ डेली बेसीस टू मेक इट अ मास एजिटेशन. Otherwise, I don't think anybody can help the cause. I mean, it's a very, very sad situation what we see in coastal north. आणि थिंगा लोकांचे कॉमन कोण एक पर्यटन बरें सांगलें की एटलिस्ट म्हणपाक लागलो लोक पिसफुली एजिटेट करतात ताजो रिस्पेक्ट करात आनी सोल्युशन काडात. कारण मागीर जर लोकांनी जर कायदो हातांत घेतलो न्ही मागीर हे बोळा मारत भोंवतले म्हणून. लोकांक कायदो हातांत घेवपाक लायनाकात कारण लोकांच्या आयुश्याचे हाल जाल्या थंय. पिसफुली आतां आनी उरंक ना प्रमोद. पिसफुली आतां कोण जावचें ना म्हणटा पिसफुली काय आतां कांयच जायना. पिसफुली ते बीन प्रोटेस्टिंग पिसफुली फॉर द लास्ट 6-7 days, nights actually, camping there with candles, going to the police station. कोणी आयकला? Police themselves are not interested. So forget about other people. Police are themselves not interested. म्हाका एक आवय पण बरें सांगलें म्हणून की रातीन म्हणपाक आमी एजिटेशन करतात. स्टॉकिंग टू देम ड्युरिंग दीस एजिटेशन. आमी म्हणपाक एजिटेशन करतात. एजिटेशन करून राती न्हिदता मेरेन म्हणपाक लागले सगळे 2-3 जातात. म्युजीक एकवटेच्यान चालूच उरता. म्युजीक काय बंद जायना. आनी दुसरी सकाळ फुडें उठून भुरग्यांक स्कुलाक पावोवपाक जाय. सो म्हणपाक फाटले 3-4 राती आमी अशीच आसात. धड न्हीद ना काय ना आनी न्हिदपाची परिस्थिती ना. इतली मोठ्यान सगळें म्युजीक चलता थंय. हें खंय पावपाचें? फाल्यां मागीर जर लोक मागीर जर चाळवले न्ही मागीर लोकांक दोश दीत बसतले. थंय कोस्टल बेल्टान प्रमोद एक व्हडली सिंडिकेट आसा. रवी नायक जेन्ना होम मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना आमी एक स्टिंग ऑपरेशन केल्लें. तेन्ना हांवें 2-3 क्लबांक विजीट केल्ली जाल्यार थंय ड्रग्स सुद्दां ओपनली मेळटा. आनी एका हेतून आमी थंयसरल्या लोकल PIक इमिडिएटली कॉल केलो की अशें चल्लां म्हणून. फोन केल्या उपरांत एक 10-15 मिनटान त्या क्लबाच्या सगळ्या लोकांक खाली करपाचें हें सुरू जालें. क्लब खाली जाल्या उपरांत पुलीस येयली. हांवें PIक विचारलें यार तुमी आतां येयला काय म्हणून 1 वरां केन्ना तरी आयलो तो. तेज्या मेरेन सगळें खाली केल्लें. सो ही एक सिंडिकेट आसा. तूं जेन्ना कितें करपाक थंय गेलो न्ही कोणूय की ते रोखडें इन्फॉर्म करता एकामेकाक. आनी जर कारवाय करपाची आसात न्ही ते दोळ्यांक उदक लावपाचें जाल्यार ते करून दाखयतात पुलीस किंवा ती गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी. सो म्हाका दिसता की हो प्रश्न सुटप खूब मुश्कील आसा. दुसरी एक गजाल जाला कशें प्रमोद फाटल्या डिबेटीन आमी उलयल्या उपरांत कांय लोकांनी सांगलें की मास जें आसा आंदोलन जावपाची ती शक्यता कमी आसा म्हणटात ते. पूण लोकांक त्रास जाता जेन्युअन प्रश्न थंयसरलो आसा हे सगळें मान्य. पूण जाला कशें म्हणटा की कोस्टल बेल्टांतले जे लोक आसात तांच्यांनी होम स्टे सारके आपल्या घराच्या वयर रूम काडप, शेजाऱ्यांक आनी एक बारीकशें हॉटेल काडप, लॉजिंग करप, होम स्टे करप, शॉप घालप, ज्यूस सेंटर घालप, ह्यो सगळ्यो गजालींनी आतां लोकल लोक इनवॉल्व जावपाक लागले हळू. सगळ्यांचो बिझनेस जो इंट्रस्ट आसा तो सतत येवपाक लागला. म्हणटकूच लोकल लोक तितल्या तिडकीन आतां येतले काय रस्त्यार हेतून म्हाका दुबाव आसा. पूण कांय लोक कांय कार्यकर एक्टिविस्ट जे आसात ते बावडे थंय सातत्यान थंय एक्टीव आसात त्या हेतून आनी ते परत पुलिसांक कंप्लेन करीत आसता. पूण तेंची कोण दखल घेयना हें आमचें दुर्दैव. म्हाका दिसता हायकोर्टानूच कितें तरी सांगपाचें आनी सरकारान मातशें हेतून सिरियस हे घेवन विशय दखल घेवन म्हाका दिसता लास्ट हेतून जी डिलायला लोबन म्हटलेलें आनी हांवें एक विजीट केल्ली काणकोण एका हेतून क्लबांक तेन्ना म्हाका लक्षांत येयलें की थंय हेडफोन लावन ते म्युजीक तुका जाय तशें वाजोवं येता. ती एक सिस्टम आसता. डिलायला लोबन तें सजेशन दिल्लें. पूण हे लोकांक त्रास करता. हय लोकांक त्रास करूं नाका तुमी व्हडल्यान ते. करेक्ट. आनी हांवें लास्ट डिबेटीन उलयलें की हांवें स्वता पळयलां तुमी केन्नाय रातचे या म्हणल्यार या 2-3-4 जाय मेरेन थंय धुमचें नासता. लोकल वाडे ते सोंसता पळय तेंकां आनी तेंच्या हेका आनी सामकें प्रश्नूच ना. एब्सोल्युटली कमी. म्हाका जॉयल एक मुद्दो विचारपाक तुजी एक हेडलायन घातली ह्या आठवड्याक ती बँड बाजा बारात. आमी आतां बॅडमिंटन कोर्टाचेर आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भितर लग्न करपाक लागले. सो हें जें लग्नाचें नाटक आसा बोवाळ भरपूर जालो
लग्न जालेंच. हें लग्न कशें जालें? सी प्रमोद, तूं फाटले थोडी वर्सां पळयल्यार सडनली द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हॅज स्टार्टेड लेटिंग आउट स्टेडियम्स फॉर वेरियस नॉन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज. तुम्ही एक्झिबिशनां म्हण, मागीर थिंगा फर्निचर एक्झिबिशन, मागीर एक्सपोज, कन्वेन्शन्स आनी खुबशे गजाली जाता. इफ यू सी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम is known more for events than for sporting events. Exhibitions than for sporting पॉलिटिकल events. Political rallies जावं आनी कितें हॉस्पिटॅलिटी एक्सपो. आतां तर नॅशनल गेम्सा लागून ते म्हारग तरेची टर्फ आनी तुवें फ्लोरिंग घाला. दॅट वॉज वन पार्ट. सेकंड पार्ट इज एट फातोर्डा इज अ मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स आशिल्लो तेन्ना. पूण तितून भितर मल्टीपर्पज म्हणजे कितें, इट कूड हॅव बीन अ मल्टीपर्पज फॉर स्पोर्ट्स. बट तितून कितें आशिल्लें की फेलिसिटेशन फंक्शन, गव्हर्मेंट फंक्शन्स आनी खुशी डिपार्टमेंटाची फंक्शनां आशिल्लीं. आतां हांगा नावेली इज अ व्हेरी गुड द न्यू स्टेडियम विच इज बीन बिल्ड, यू नो, एंड एवरीबडी थॉट दॅट यू नो इट्स अ व्हेरी गुड स्टेडियम फॉर स्पोर्ट्स पीपल टू यू नो प्ले देर एंड प्रॅक्टीस देर. एंड स्टेट प्लेयर्स आर कमिंग देर टू प्ले बाय द वे. की तें आमी एक बरें सांबाळून दवरचें आशिल्लें सारकें. सडनली फर्स्ट टायम आमी आयकलें की वेडिंगचें एनावन्स केलें भितर एक दिसाचो वेडिंग म्हणटा स्पोर्ट्स मिनिस्टर. पूण तितून भितर 3 दीस बंद आशिल्लें. तूं तेजो हाल पळयत तर ते आफ्टर दॅट वेडिंग, आफ्टर पार्टी अशें सगळें जमनीर उडोवन सगळें मॅस करून सारकें. अरे यू आर स्पेंडींग सो मच ऑफ मनी फॉर द फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, ओके, टू दिस थिंग, एंड यू आर ऑल्सो सेयिंग दॅट यू नो वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर. You are also saying there is a liability clause that's the reason we have to source these stadiums out. सगळे खंय चल्लां. And one side you are saying that we are not producing sports persons. Correct. Everything is confused. Your priorities are confused. I feel if you cannot maintain these sports stadiums, there should have been some other way where you make sporting activities. Absolutely. Sports activities करतो थिंगा. Raise revenue, not give it for this thing. तांकां एक दिसाक लग्नात गोंया भितर लग्नाचे हॉल काय कमी नात. तूं बंद करता कर, हय, बट नॉट फॉर नॉन स्पोर्टिंग इव्हेंट. या सो वेर इज दिस लॉजिक ऑफ गिविंग इट टू नॉन स्पोर्टिंग इव्हेंट्स? एक्झिबिशनाचेर तुका कितलो पयसो येतलो आनी देन यू वील मेंटेन ती आशिल्ली लॉजिक. करेक्ट. बंडंग बाब, ही जी एका लग्नाची गोष्ट आसा त्या एका लग्नाच्या गोष्टी कडेन तुमी कशें पळयतात? कारण गोंयांत काय अशी आमची परिस्थिती ना की लग्नाचे हॉल कमी आहात. इतली तर आमगेले MP लेड फंडांतल्यान सुद्दां लग्नाचे हॉल जाले. आमी इतली ग्रेट गोंयकार सारके, आमचे MP लेड फंडांतल्यान थंय आमी लग्नाचे घर बांदले, कम्युनिटी हॉल बांदले. हय. सो आतां परिस्थिती अशी आहा की कितली लग्न करप आनी कितली हॉल आसात अशें आसतना तुगेलो जेन्ना एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काडून नॉन स्पोर्टिंग इव्हेंटाक दिवप जाता आनी ताजे खातीर जी रजावं दिली ती तुका पटली? प्रमोद, उशीर जाला. कारण मेन्शन केलें हा कित्याक खबर आसा, श्यामाप्रसाद मुखर्जी जेन्ना बांदलो पळय इंडोर स्टेडियम, थंय हजारांनी लोक बसता, 4-5 हजार लोक बसपाची इतली तरी कॅपॅसिटी आसा. आतां तो स्टेडियम कसल्याच कामाचो ना. बाकीच्या इव्हेंटाक, स्पोर्ट्स इव्हेंट ते केन्ना जातात, बारीक बारीक टुर्नामेंट जातात, पूण अख्खो तो स्टेडियम वापरतलो जाल्यार असो एकूय इव्हेंट जायना. इफ्फीचे इनॉग्रेशन सुद्दां ते अख्खे भरना. सो म्हणटकूच तो आतां कितें करप, रेव्हेन्यू कसो हाडप, ताच्या खातीर हेंच्यांनी ते पयलीं सुरू केलें पळय. सो म्हाका त्याच्या वयल्यान ते आतां मडगांव बिडगांव सगळें सुरू जालें. पूण हांव कितें म्हणटा, असले जे इव्हेंट जे आसात तुमी ते भाऊसाहेब बांदोडकर जो आसा फुटबॉल ग्रावंड आनी सायटीचो जो ओपन ग्रावंड आसा ताचेर तुमी इतली वर्सां टेंट बी घालून करतात ते बरें आसा. पूण किमान ही स्पोर्ट्साची जी आसा सेंटरां ती तरी अशा प्रकारच्या हेका वापरपाक जायना अशें म्हाका दिसता. श्यामाप्रसाद तुमी वापरता ताका एक रिजन आसा, कारण तो खूब प्रचंड व्हडलो आसा, ताका खर्चय व्हडलो आनी तो बेकार आसता. तो जर असो कोण जर वापरना न्हू तूं जाल्यार ताजी मागीर परत मेंटेनन्साक येतलो. पण वन मोर एडिशन टू दॅट इज सी द अमाउंट ऑफ मनी वी आर पेइंग फॉर रिपेअर्स. लास्ट टायम आतां फाटींच जस्ट आफ्टर द नॅशनल गेम रिफर्बिशिंग करपाक श्यामाप्रसाद 2.2 crores वी हॅव स्पेंड. करेक्ट ना. कोणाक क्वीज बीज जर आसा जर विचारलें की नॅशनल गेम सोडल्यार श्यामाप्रसाद मुखर्जी भितर जाल्लो मेजर स्पोर्टिंग इव्हेंट आपल्याक सांग म्हण फाटल्या वर्सांतलो, हा जाल्यार ते तुगे कोण तरी एक्सपो सांगतलो, कोण तरी एम्प्लॉयमेंट मेला सांगतलो. दिस मंथ ओनली देयर वाज अ हॉस्पिटॅलिटी एक्सपो सांगतलो, कोण तरी स्वेरिंग इन जालें सांगतलो. अशी वेगवेगळी गजाल तुगेले लोक सांगतले. कितें आसता की राजकारणाचो खंय खेळ जावपा जायना आनी खेळाचें खंय राजकारण जावपा जायना. दोनूय गजाली समाजा खातीर वायट. आमची जालो मिक्स भाजी.
ताणें ताका त्या मिक्स भाजयेक ती रुचूय ना आनीक ती जाला सगळी पचकी आनीक लास्टाक परिस्थिती अशी जाल्या की ही मिक्स भाजी करून करप कितें हें आमी आतां नागरीक चिंतपा लागल्या. सो चिंतया, कारण कित्याक चिंतनासतना कांय जावचें ना. जशें जोयल बाबान म्हळें की लोक आज रस्त्यार आसा, रस्त्यार येवनूय जर सोल्युशन मेळना जाल्यार लोक कितें करतले म्हाका खबर ना. पूण ती परिस्थिती आमचेर हाडनाकाच. आमकां सगळ्यांक तुगेले सामकें आमगेल्या दैनंदीन जिवना भितर हजारांनी प्रश्न आहा आनी आनी एड करनाका तातूंत भितर. जशें हांवें सांगलें, रातीन एजिटेशन करून लास्टाक मुखाट्यान आमकां सकाळ फुडें उठून भुरग्यांक घेवन स्कुलाक पावोवपाक वचचें पडटा. ही सामान्य गोंयकाराची तळमळ. त्याच बरोबर आमकां एक गोंयकार म्हणून आपली भुंयेची तळमळ आसा. पूण इतलेय सारकें हें करनाका की पासियेंस काबार जातलें. इतलेंच सांगता थांबता. पांडुरंग बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. हैदराबाद स्टुडंट. नमस्कार.